आयज अस्तुरी आपलें वेगळें अस्तित्व घडोवपाक भायर सरल्या. आपलो घराबो सांबाळपी ती आपल्या देशाचें फुडारपण करपाक लागल्या. नारी शक्तीचें दर्शन आमकां आदल्या काळाचेरूय जातालें आनी आयजूय जाता. तेच अस्तुरेची तुलना धर्तरे कडेन करीत तिचें व्हडपण सांगपी, तिचें आश्चर्याचें सासाय रूप उक्तावपी ही म्हजी कविता हांव सादर करतां. कवितेचें नांव अस्तुरी एक सासाय. तूंच आवय अर्धांगिनी धूव, तुजी दानत व्हड, धर्तरेची माया उपजल्या तुज्यांत, धर्तरेची माया उपजल्या तुज्यांत. तुज्या कर्तुबाचो आसा व्हड इतिहास शेकड्यांनी वर्सांचो. तुज्या धाडसानूय रंगल्या तांबडी क्रांत तरसादीचेर जैत फाकोन, तरसादीचेर जैत फाकोन. सांतेर, गाया, तेर्रा विंगड जरी नांवां आसलीं, तूंच धर्तरी माय आमची. शेतां भाटां तरतरावन अन्नदाती तूंच मनीस कुळयेची, अन्नदाती तूंच मनीस कुळयेची. देवीचें मर्दिनी तेज तूं, सौंदर्य मोहिनीची विश्वरूपी देख तूं. शारदेची गिन्यान प्रभा तूं, दुर्गे कालीचो भार तूं, दुष्ट बुद्धीचो संहार तूं. आयज तूं भुजाक भूज दिवन फुडारिल्ल्या संवसाराक तोंड दिवंक भायर सरल्या. बुद्धवंत कायेच्योय हुपल्यात तुवें सगळ्यो शिमो, बुद्धवंत कायेच्योय हुपल्यात तुवें सगळ्यो शिमो. मायेची सासाय वटयेंत पाजरपी तूं, आयज राजकारणी जाल्या देश चलोवंक, समाजकारणी जाल्या लोकसेवेक ओपून. तुजो सुगुरवो मोठयेंतल्यान भायर सरून आयज संवसाराचेर पातळ्ळा. स्वाभिमान आनी स्वबळान, स्वाभिमान आनी स्वबळान. तुजो हावेस शिपता आयज गिन्यानाचो मळो. फुडाराचे पिळगेक तांकीवंत करपाक, एक नवी पिळगी घडोवपाक, एक नवी पिळगी घडोवपाक. तुमकां खूब देव बरें करूं. हांव आशिल्लो कवी मनोज नरेंद्र कामत, गोंय, भारत देशांतल्यान. देव बरें करूं.